केंद्र सरकाराकडल्यान गोयच्या नुस्तेकारांखातीर येवपी निधी फाटल्या वर्सा सावन उणो जायत आसा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने खाला येवपी हो निधी 2021 40 कोटी वयर आसलो तो आता ल्हवू ल्हवू वट्ट 8 कोटींचेर पावला। नुस्त्या खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयाक केंद्राकडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायला। नुस्तेकारांक बोटी, जाळी, संचार यंत्रणा, सेफ्टी किट, इन्शुरन्स, ट्रॉलर्स, ट्रेनिंग, कोल्ड चेन आणि मार्केटिंगात मजत करपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमार खात्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने खाला अनुदान जाहीर केला। ह्या योजने खाला गोयच्या नुस्तेमार व्यावसायिकांक अर्थीक मजत जावची म्हणून केंद्रान 430 कोटी रुपया मोडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमार मंत्रालयान दिल्या। पण प्रत्यक्षात गोंयाक फकत 30% निधी मेळ्ळा। मंत्रालयान दिल्ल्या आकडेवारी प्रमाण 2020 ते 24 मजगती गोंयाक 403 कोटींतले फकत 107 कोटी रुपयाच मंजूर केल्यात। पण फाटली 5 वर्सां हो निधी सामकोच उणो जायत चल्ला। 2020-21 हो निधी 41.46 कोटी आसलो। उपरांत 2021-22 हो निधी 43.57 कोटींचेर पावलो। 2022-23 हो निधी सामकोच उणो जावन 13.44 कोटींचेर पावलो आणि आता 2023-24 हो निधी 8.93 कोटींचेर पावलो। 41 कोटी खंय आणि 8 कोटी खंय हेच कळपाक मार्ग ना। हाचे फाटले कारण मंत्रालयान स्पष्ट करूंक ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने खाला गोयचेर 403 कोटी मोडपाची मोख फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयाक फकत 107 कोटी रुपयाच मेळ्ळे। 2020-21 गोंयांक मेळ्ळे 41.46 कोटी। 2021-22 मोडले 43.57 कोटी रुपया। 2022-23 मोडले 13.44 कोटी रुपया आणि 2023-24 मोडले 8.93 कोटी रुपया। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।